हो वाळपय शारांतलो वेळूस गांवांतलो पोर्तुगेज तेंपावेलो पूल। वाळपय शार आनी नगरगांव पंचायतीक जोडपी हो एकमेव पूल। ह्या पुलाच्या बांदकामाचे खाशेलेपण म्हळ्यार त्या पुलाक खांबे ना। हो पळयात, हो पूल खांबे शिवाय आसा। त्या तेंपार हो पूल बांदतना पोर्तुगेजांनी फकत फातर आनी चुनो वापरून पूल बांदिल्लो म्हूण जाणटे सांगतात। हे पुलाची कितें परिस्थिती आसा ती पळोवंक गेले जाल्यार पुलाची बुन्याद कोसळ्ळ्या ती सारकी दिश्टी पडटा। हे पळयात, पुलाचे बुन्यादीचे कोसळिल्ले चिरे। पूल सद्याक गलगलाक आयला म्हूण सांगपाक ही परिस्थिती पुरो। पुलावेल्यान मोठमोठ्यो लोडाच्यो गाडयो वतात तेन्ना तो हालता, व्हायब्रेट जाता म्हूण गांवचे लोक सांगतात। सरकारान ह्या पुलाची फिजिबिलिटी तपासची, नाजाल्यार थंय नवोच पूल बांदचो म्हूण लोकांची मागणी। हांव सद्या पुलार रावता बेस जुनो भरपूर पोर्तुगीज टायमाचो तेन्ना पूल तो मोडान म्हणून शक्यता आसा। आनी सबंद लोडाची गाडी येयली तो हलता। हलता म्हणजे तूं कितें जाता एग्जॅक्ट? म्हणजे हे जाता जम्पिंग जाल्ल्या भशेन जाता, मातसो हलता असो। जुनो म्हटल्यार म्हाका आतां तितली खबर ना, पूण आसतलो भाव आसता 100 वर्सांचे भायर आहा। सरकारी मागणी म्हटल्यार अशें पूल हो बांदचो, कित्याक म्हणजे सावड्ड्या आतां पूल मोडलो ते लोक मेले, तशेंच हांगा हे जायत म्हणून पळय कितें पूल मोडोन कितें जायत म्हणून हे मोडले एक सावड्ड्याचो, परत साटऱ्याचो एक मोडलो, 3 पूल ते पयलीं पुर्तुगीज टायमाचे। तेन्ना ह्यो पूल हे करचो म्हणजे सारको तरी ताका रिपेरिंग करून नवो बांदचो। मागणी म्हणजे हो पुर्तुगेज काळांतलो हो पूल आहा, मातसो येता वयता त्रास जाता, हालता असो संभव दिसता। पण कितें आहा, हो नवो जावचो असो आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता। खंडीत म्हणजे त्या पुलार यो वचपाक भंय दिसता, मातसो जाला, जुनो जाला न्ही तो, सावड्डेचो तसो पूल मोडला न्ही, तसो दुर्घटना जावंक शकता न्ही, असो आमचो मातसो आसा। म्हणून सरकारान हेजेर कितें तरी विलास करचो। हे गाडी म्हणजे म्हाका दिसता हजारांनी गाडी येता, हजारांनी वयता। एक आनी दोन न्हू, हजारांनी गाडी वयता, हजारांनी येता ह्या पुलाचेर। हे आतां पूल येवन बघपाचे आनी ते कशें आहा ते बघपाचें। पुर्तुगेज टायमाचो पूल आनी केन्नाय मोडले आनी भितर पडले जाल्यार लुकसाण न्हू लोकांक, तेन्ना येवन सरकारान चवकशी करपाची। म्हाका जी माहिती आसा न्हू ती आमच्या वडिलांनी सांगलेली की ते तेन्ना वाळपय सोनाळच्यान वताले तेन्ना वेळसाच्या गांवा कडल्यान होडी आसली पनळ, आनी ती पनळांत बसून ते वयताले। ही सादारण 1932 ते 33 ची गोष्ट। आणि तेन्ना तो पूल तेच्या नंतर म्हणजे तेन्ना बांदकाम चालू असले आणि तो तेन्ना पूल बांधला। आणि तो पूल आता जे हेचो न्हू, आता जी सिस्टीम येयला ती सिस्टीमीचो न्हू तो पूल आरकट्याचो, म्हणजे स्लॅब ब्लिब न घालता केवळ हे फातर आणि चुन्याचे मिश्रण करून बांधलेलो असो जुनो पूल आसा। सरकारान त्या पुलाचे सर्वेक्षण करचे आणि तेचे फुडें लायफ म्हणजे हे घटवाय कितले वर्सां उरतली हे पळोवचें आणि जास्तीत जास्त तो पूल बांदचो नवो। कारण आता 80 वर्सां आता वाहतूकय वाडल्या, पयलीं इतली वाहतूक नासली, आता वाहतूकय मोठ्या प्रमाणात वाडल्या, तेन्ना नवो बांदचो अशें म्हाका दिसता। आणि तो पूल जर येदा कदाचित हो जालो जाल्यार संपूर्ण नगरगांव पंचायतीक आनी वाळपयच्यान वचपाक वाट ना। त्या पुलाचेर संपूर्ण नगरगांव पंचायतीत गांव येता ते, आणि ते एकदम कर्नाटक बाउंड्री म्हणजे हेतूर मुळस म्हणटात थंय पर्यंत गांव येतात। ते जवळ जवळ 12-14 तरी गांव आसात, पर्यायी वाटत ना। आणि तोच पूल मेन म्हणजे तोच पूल। हालींच सावड्डे कुडचड्यात जुनो फूटब्रिज कोसळून 3 जाण सोंपले, काय उदकांत बेपत्ता जाले म्हूण सांगतात। उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी PWD मंत्र्यान सगळ्या पोरण्या पुलांचे ऑडिट करतले म्हूण उलोवन दाखयले। फुडें कितें जालें खबर ना। वेळसाचो हो पूल तर पोर्तुगेज तेंपावेलो, लोडाच्या गाड्यांनी हालता, ताची बुन्यादूय कोसळटा। सरकार कोणाक रावला? प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।